हेडलाइन्स। गोयची जीएसटी येणावळ ह्या फेब्रुवारात 493 कोटी, फाटल्या फेब्रुवारा परस 35% मायज। राष्ट्रीय पावंड्यार जीएसटी येणावळ तेकली 1.5 लाख कोटी। पाचशे इलेक्ट्रिक बसी, 16 बस पोर्ट्स, दाबोळे ग्रेड सेपरेटर ते वेर्णा जंक्शन मेरेन फ्लायओव्हराचे प्रस्ताव। माविन दिल्ली मेळ्ळो केंद्रीय मंत्री गडकरीक। 15 दिसांनी परत बसका। एसआयटी आनी आयोगान केले जमनी बळकावपाच्यो 2 वा चड केशी आशिल्ल्याच्या नावांचे लिस्ट। 27 जाण लिस्टार, सगळ्यांक नोटीशी। 20 मार्चा सावन नित्य नेमान सुनावणी। जमनी बळकावपाच्या केशींत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराक हायकोर्टाचो धपको। आपल्या आड केस रद्द करची म्हूण घाल्ली याचिका हायकोर्टान मारली भायर। पेडणे तालुक्यांत चोरयो करपी केरळाच्या 3 जाणांचे टोळयेक पेडणे पुलिसांनी कांदोळे उखल्ली। फांतोडेर चोरी करपाचो पॅटर्न अभ्यास करून ट्रॅप लावन धरले। कार्यकर्तो म्हूण पक्षांत येवकार, आमदार म्हूण तिकीट जाय जाल्यार वेले थारायतले। पार्सेकारांचे घर वापसीचे इच्छेचेर तानावडे उलयलो। आमदार जावपा विशीं पार्सेकार ठाम। चक्रीवादळ आयल्यार कितें? तयारेचो नियाळ घेवंक अरिश्ट वेवस्थापनाचे एनडीएमए घेवन 3 मार्चाक करंजाळे कोलवो करतले मॉक ड्रील। गोंयांत वादळाची पूर्वसूचना दिवंक 38 टॉवर। आश्वें कांसव संवर्धन वाठारांत म्युझिक वाजोव नाकात, हायकोर्टाची ऑर्डर। ऑलिव्ह रिडले समुद्री कांसवाचे नेस्टिंग सायटीर प्रदूषणाची कागाळ। फुडल्या ऑर्दी मेरेन म्युझिक बंदी। एलपीजी सिलिंडर 50 रुपयांनी वाढलो। गोंयांत सिलिंडर 1117 रुपया। कमर्शियल सिलिंडर वाढलो 350 रुपयांनी। चालू वर्सा 2 महिन्यात दुसरे खेप वाढ। गांवांत बार्रां नाका म्हूण ग्रामस्थांनी दिल्लो थाराव वारखंड पंचायतीन केलो पास। सरपंच म्हणटा बार्रां बंद जातलीं काय ना, तें थारतलें कायद्या प्रमाण। गांवांत सध्या 11 ते 12 बार्रां।